बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एक मोग तुमचे सगळे असो. अभिनो आयज साद्या काळाचो सोळावो आयतार सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग या म्हण आमी पाळटा हो आयतार ह्या प्रचारा खातीर आमी पाळटा. तेच बरोबर बाबडो शुभ वर्तमान आयज आमकां उगडास करता. जेजू जावन आसा आमचो खरो गवळी आनी एका गवळ्या सगळे आमचो मोग हुस्को, कित्याक गवळ्याक आमचो मोग आनी हुस्को. हेच मोन बरेंपणान आमकां मागुया. जें आमच्या गवळ्याक आमचें सगळें केलां तें आमी करूं. गवळ्याचो आनी शेळयांचो संबंद घट आसता. हो गवळी ह्या शेळयांक चरोव दिता. जेजू आमकां आपल्या उतराचो चरोव दिता आनी हे भाशेन आमकां लागीं दवरता. गवळी शेळयांची निगा करता, तांचे कॅर घेता. जेजू आमचो बरो गवळी आमचोय कॅर घेता, आमची निगा करता. आनी जें कितें आमचो गवळी शिकयता तें आमी दुसऱ्यांक करून तोच आमच्या लागीं मागता. हीच चिंतना मनांत दवरून ही मिसाची भेट आमी वेगयतना दर एकल्याची आमची इंतेसांव आमी हाडुया, मागुया. जायत बडे कडेन आपल्या पासत माग म्हूण सांगला तांचोय आमी उगडास करुया. आनी ही मिसाची भेट वेगयतना पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनाची कोणान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. ह्या पासून म्हज्या सदांच अपमान करेन सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक सर्व देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोनिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोनिया काकूट कर. आमी देवाची तुस्त करून महिमा देवाक म्हणया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवाक समुचाया. सगळ्यांचे क्रिस्ता बाबाचे क्रिस्ता सगळ्या देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराची पाप करताय आमची मदत कर. बाबाचे उजवाड आमचे मागणे कित्याक पवित्र आत्म्यासाठी देवबाबाचे जेजू क्रिस्ता एकलो सर्वोवी एकलो ईश्वर एकलो सर्वज्ञेश्वर. हातुया कोण वडे बाबा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. बावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्कोर अशें म्हणटा, म्हजो हेन दुस्पयतात आनी शिपडायतात त्या गोवण्याची कोटा. तर म्हजे पोरचेक चोरयतात त्या गोवण्या विशीं सर्वेस्कोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता.
तुमी म्हज्या हिंडांक दुस्पयटलाय आनी शिपडायलाय आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तोर तुमच्या वायट कोडण्याचे हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या ज्या देसांनी हांवें तांकां शिपडायलोल्यो त्या सगल्या देसांतावन म्हज्या हिंडांतल्या उरलोल्या शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या चोरवांच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो. आनी सुफोळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक हांव गवंडी उपजायतलो. ती आनीक केन्नाच भिवची नात, गाबोरची नात, तांचे मदले एक पर्यान सांचे ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरी येशी कोत्तलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान रात चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत बसयतलो. ताच्या दिसांनी जुदा वाटोवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणी जियेतलो. आनी सर्वेस्पोर आमचे प्रमाणीकपण ह्या नांवान ताका सगळीं वळखतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी चार तुजी चोरवण ना, तुय म्हाका विसवतू दिताय, तोंड उदका सोडी पावयताय, तुय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांडिया कोंक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपा दिसान दीस. घसघशीत म्हजेर देंवतली देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें विराट म्हाका गावलें, ओर्चीत घर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भागयोत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, आदीं पयस आसलेल्यान तुमकां आतां क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान ताज्या रोगता वरवीं हाडल्यान. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांची ताणें एक पोरजा केल्या. तांकां दोशी करतली वानोर ताणें मोडली आनी सोबरूतेच्या कायद्या नेमांनी उबजयलोय दुयेंस आपलेच कुडीन नाटक केलो. हे पोरी ताणें आपणा सवे दोगांयचो एक नवो मनीस रोतून हाडलो आनी शांती स्थापली आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूट करून तांकां देवाशीन परतून हाडल्यान.
तांचे मोदें आसलेल्या दुयेंसाचो आपणे सवे ताणें नाच केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें पोरगोट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यांक आनी शांती लागीं आसलेल्यांक, कित्याक सादे उद्देशी तुमकां आनी आमकां एकाच आत्म्या सवे बापा सोशे वचूंक मेळटा. देवाचें उतोरें. उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजी पाटलां करतात. Sorvespo tuमचे सोबे आसूं. Marco pormone Gesù Christace शुभ वर्तमान. धर्मदूत जेजूशी एकटवले आनी आपणें जें केलोलें आनी शिकयलोलें तितलेंय तांणी ताका कुडीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात. तोर इती वेती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यान तांकां फुरसत नासली. आनी ओड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात ते पळोवन सबार जाणांक इंकूय तें पार केलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोकरां तावन थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नाचलोल्या शेळयां परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या बाबा कडेन इस्रायली लोक शेकड्या आदीं पॅलेस्टिनाक थंय सेटल जावचे आदीं हो लोक तांचे गोरवां वो मेंढरे असले चरोवपी. जायते शेपर्ड्स आसले, गवळी आसले. ते कल्टिवेशन असले रोयनासले, पूण गोरवां तांचे मेंढरे चोळून थोडी तांच्या मार्केटींनी वो बाजारांनी वूल जावं दूद जावं चीज असलें विकून तांचो दिसपटो गिरास सोडयताले. आनी थंय एक गवळी आसले पळय ते आपले सगलें आसा तितलेंय घेवन वेताले. इंग्लीश भाशेन आमी तांकां आयच्या हाचेर नोमॅड्स म्हणटा. नोमॅड्स म्हणल्यार वॉन्डरींग पीपल. एके सुवातेर सावन दुसरे सुवातेर वेता आनी ते एके सुवातेर सावन दुसरे सुवातेर वेताना जंय चोरो मेळटा थंय आपल्या शेळयांक घेवन आपल्या आयदनां घेवन सगलें घेवन वेताले. म्हणटच एके सुवातेरूच कशें रावन आसले, पूण जंय जंय चोरो आसा आनी आपल्या मेंढऱ्यांक घेवन सगल्यांक घेवन वेताले. हातूंत थोडे गवळी आसले जे खरेंच आपल्या शेळयांची निगा करताले.
दीस रात म्हूण पडय नासतना तांचो कुयदाद करताले, चोरवाक व्हरताले, उदक खंय मेळटा थंय व्हरताले आनी हे भाशेन आपलो दिसपटो कितें जोडून बरे गवंडी कशे वावुरताले. खंयची जनावरां येवन तांकां एके भाशेन एटॅक करीत म्हणून ते तांकां राखताले. पूण तातूंत थोडे गवंडी आसले बाबडिनो जे तांकां तितले पडलेले नासले. ते आपल्यापणान भरलेले, आपणाचें चिंताले, आपणाचोच फायदो पळयताले, असलेय गवंडी आसले. आनी आमी पवित्र पुस्तकानूच आयकता अब्राहम जेन्ना ताका आपलो गांव सोडून वच म्हणलो तो सगळें आपणें आसलें तितलें घेवन गेलो. इजाय जाकोब हे सगळे हे भाशेन गेले. जेन्ना जुजे ताका इजिप्तांत व्हेलो तेन्ना तो थंय आसलो तेन्ना ताचे भाव येयले. आमी फाटल्या दिसांनी आयकतालीं वाचपाक. आपलो भाव येयला, आपलो फॅमिलीक सगळें घेवन आयल्या, कित्याक ते एके सुवातेर आसूं नासले. मोइजेस आमी जाणा जेन्ना ताका इजिप्तांतलो भायर सरून वच म्हणटा तेन्ना सगळें घेवन ते गेले. पूण असले गवंडी थंय आसले, बरेय गवंडी आनी वायटूय गवंडी. आनी हाका लागून आयचें कंपॅरिजन केलां पळय तें पयल्या वाचपान जेरेमाया प्रवाद्यान आनी शुभ वर्तमानान जेजू बाबतीन हें लागू जाता. जेरेमायाच्या तेंपार बाबडिनो असले तो पळयता आनी तो एक भासावणी करता. आदल्या करारांत ज्यो भासावणी केलेल्यो त्यो नव्या करारांत त्यो फुलफील जाता. आनी जेरेमाया प्रवादी कितें म्हणटा, कोण एकलो येतलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेपर्ड, बरो गवंडी येतलो आनी तो तुमकां सोडयतलो. तेन्ना कितें घडलेलें, थंयसरल्या जायत्या लोकांक बाबिलोनाक व्हेलेलीं निर्वाशी कशी. कित्याक ही पोरसां थोडी आपल्यापणान भरून पातकान पडून राजान तांकां थंय व्हेलेलीं. आनी हे पोरचेक दिसतालें की आतां आमी बाबिलोनाक गेल्या, उरलोलोय लोक वचपाचो आसलो, तो राजा व्हरपाचो आसलो, तांचें देव मंदीर मोडटलें आनी एके भशेन निराशी जालेली. आनी तेन्ना हो जेरेमाया प्रवादी म्हणटा, एक गवंडी तुमकां येतलो, तुमचे कुयदाद करता तसलो, तुमकां परत व्हरतलो जेरुजालेम, तुमचें देव मंदीर परत बांदतलो. हे भाशेन तांकां आश्वासन दिता, होप दिता, भरवोसो दिता. आनी बाबडिनो हो गवंडी आमी जाणा शुभ वर्तमानान जेजू बरो गवंडी येवन जें कितें आदी बाकणारांनी सांगून दवरलेलें तें जेजू बाबतीन हें खरें जाता. आयचें शुभ वर्तमान बाबडिनाक पडयलां, धरून दूद एकटवलें आनी आपणें केलोलें तितलेंय येवन जेजूक ते सांगूंक लागले. उमेदीन ते भरलेले, तांकां पाठयलेले आनी ताणें कितें तरी केलां पळय तें येवन ते जेजूक सांगता. उमेदीन भरलेले, पूण जेजू तांकां म्हणटा तांचे घेवन तुमी विसव घेयात. आमी जाणा ल्हान भुरगीं जेन्ना ते पिकनिकेक वता, पिकनीक सरून येतूच जाल्या उपरांत परत येतूच आपल्या आवयक ती उमेदीन सांगता, आमी हें पळयलें तें केलें, आख्खें एके भशेन घडलां तितलेंय ती उमेदीन सांगूंक सोदता. पूण आवय तांचें आयकता, तांकां म्हणटा तुमी वचात न्हायात आतां, जेवात कितें. हे भाशेन आवयचें मोन दुसरें तांचे फिजिकल आदतीक कसलेंय ती पळयता. जेजूय तशेंच तांकां म्हणटा. जेजून सगळें आयकल्या उपरांत तांचें आतां तुमी थोडो विसव घेयात म्हणटा. विसव घेयात. तांचे कुडीची ताणें इतले त्रास घेतलेले ते जेजू तांकां ओळखता, तांचे कश्ट ओळखता आनी म्हणटा थोडो इल्लो वेळ विसव घेयात. आनी विसव घेवंक ते दुसरे वाटेन वेता म्हणल्यार व्हड्यान लोक थंय पावलो, आनीक पावलो. कित्याक लोकांक पळयलें जाय तें बरेंपण जाता पळय तें. आनी लोक थंय पावलो तेन्ना जेजू तांकां पळयता आनी चुकता. आनी थंय उतरां म्हणलेलीं आसा, गवंडी नासलेल्या शेळया परी ती आसली. जे भाशेन आदल्या करारान जेरेमाया प्रवाद्यान सांगलेलें गवंडी नासलेले भाशेन शेळयो त्यो, हांगासरूय जायतो लोक गवंडी नासलेल्या शेळया परी आसलो. आनी तेन्ना बाबडिनो जेजू शिसाचे जरी तर कुडीचे त्रास, तांचे टायर्डनेस पळयता, ह्या लोकांचे ओत्मीक वाटेन पळयता.
कित्याक हो लोक ते पावच्या आदीं दुसऱ्या वाटेन धांवून एके भशेन पयलो पावलो. तांकां जेजूक आयकूंक जाय आसलें. जेजू सांगता तें तांकां बरें लागतालें. बिकॉज तांची आत्मीक वाडूय जावन जेजू पळयता. दोनूय बॉडीली फिजिकली एज वेल एज स्पिरिच्युअली दोनूय पळयता. आनी जेजू आपलें हें टायर्डनस कुशीन धरून तो तांकां सुटसुट्टा आनी तो शिकोवंक लागलो. बाबडी न्हू, सुटसुरोप हें उतर बेश्टें न्हय. म्हाका तुजी दया दिसता, आय फील फॉर यू, इतलें म्हणल्यार पुरो ना. इट इज एम्पथी आमी म्हणटा एके भाशेन. इट्स कमींग फ्रॉम गट लेवल. भितर सावन हें म्हाका भोगोवप. आनी जेजूक असलें हें करचें पासत भोगलें. सुटसुल्लो हें उतर कोंकणी भाशेन खऱ्यांनीच खोल उतर हें. इट्स एन स्ट्रॉंग वर्ड. आनी जेजूक तांचो दया दिसली. ताका चुचुल्लो तो आनी आपलें सगळें विसरून ताका तो शिकोवंक लागलो. बाबी न्हू, असलो गवंडी जो शेळयां पासत आपुणून कितेंय करूंक तयार. आनी हें जेजून न्हयच फकत त्याच लोकांक करून दाखयलें, पूण शेवटाक आपले हात कुर्साचेर विस्तारून ताणें सुकून नायन त्या लोकांचो मोग करून दाखयलो. आनी जें बाबडलो जेजून तेन्ना केलें तें दर एकल्याक आमकांय हेच भाशेन करून ताणें दाखयलें आनी आमचेंय पासत केलें. दुसऱ्या वाचपान आयचें भाग्यन पावलून एफेसकारांक बरयल्ले चिटी वेलें. आनी तो म्हणटा जेजू क्रिस्त आमची शांती. दोगांयची ताणें एक पोरजा केल्या. बाबडी त्या काळार एफेसाक जायतो पेगन्स अनभावार्थी लोक आसले. आनी जेन्ना ते भुजोण करताले तेन्ना अशें आयज काल आमकां सगळ्या कातोलीक मनशांक खंयीय बस खंयीय यो आमच्यांनी इगोर्ज मातेन इगोर्जेंत आमच्यानी बस येता. कित्याक निमणो बसता तो आनी फुडें बसता तो एकूच. पूण तांचे मदें तेन्ना तशें नासलें. थोड्या लोकांक जे कोण जुदेव कशें जल्मूंक नासले तांकां उंची स्वात आसली. अनभावार्थ्यांक दुसरी स्वात आसली. आनी जेजू असलें अंतर पळोवन भाग्यन पावलो एफेसकारांक म्हणटा जेजू असलें अंतर करिना. तो आयला जाल्यार सगल्यांक. आनी हेका लागून जेजून शिकयलें पासून मागणें करूंक आमच्या बापा म्हणल्यार न्हू थोड्यांचोच न्हय तो बाप, सगल्यांचो बाप. आनी हेका लागून आत्म्यान अदीक घोट आसूंक भाग्यन पावलो एफेसकारांक सांगता आत्म्यान आमी एक म्हणटा. आनी पातक सोडून आमकां दुसरें आनी कांयच वेगळोसार करिना. पातक की आमकां देवा कडच्यान पयस व्हरता. आयज बाबडी न्हू, ही शिकवण आमी मानूया. जेजू बरो गवंडी आमचो, तो आमची निगा करता जाल्यार आमी ताका एकवटान रावंक. जेजू बरो गवंडी आपल्या शिसांक पाठयता. दर एकल्याक आमकांय तो पाठयता. आमकां संदेशकार कसो धाडटा आमी हें पाडूंक, ताची शिकवण दुसऱ्यांक शिकोवंक. आनी तिसरें आमी एकवटान रावंक आत्म्या वरवीं आमी सगळीं एक म्हणून मानून घेवंक. ही शिकवण जेजूची आयज आमकां दर एकल्याक लागू करूया. उबी रावया. स्वत मानताले बाब, स्वर्गदेवा बापा, सर्गांत पृथ्वीच्या रस्तारा आमी जेजू क्रिस्ता ताचे त्रास आमच्या सोन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो. एकवार पर्यंत सांबाळलो. हॉस्पिटलाक काल ताणें कोर्स आसले ताका क्रिस्ताक जोडलो. ताका केलो. गव्हर्मेंटा मध्ये रावलो. दुसऱ्या दिसांना आयुश्यमान जालो. सद्या चल्ला. सोटी जालो. शिवाय बसला. थंय तांची आनी श्रीमंत्री करून जातालो. स्वतमान पवित्र आत्मा कॅथोलीक पवित्र रक्ताचो रक्ताचें बक्षण जेजू आपले पोरजेक वेळ दिवन शिकोवंक लागलो. पवित्र सभेचे शिकवणेंतल्यान जेजू आमकां जें कितें शिकयता तें पाडूंक थोडी मागणी आमी बापा मुखार धरुया.
आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेल्याचे बरे गोवली कशे कुटुंबा सवे हुस्को दाखोवन स्वयंपा परमोने कुटुंब येवजणेचो फावो तो प्रचार केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वयंपा परमोने कुटुंबीक येवजणेक आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता. तसल्या मुल्याचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बालां घेवन तांकां ल्हान व्हड करून लग्नाच्या दिसा दिलेलें उतर विस्वाशीपणान पालूंक आनी स्वयंपा परमोने कुटुंबीक येवजण मोगान जिवूंक घोव बायलांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आपणावूंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया. फुडलो सगळे लोक दीस रावन आमचीच मागणी बापा मुखार आमी वारुया. प्रार्थना. बापा, दर एका कुटुंबा सगळें तुजी मोगाची येवजण आसा ती वळखून कांय आमची मागणी तुज्या हातांत घाल्यात. तुजे दयाळायेन जें कितें आमचें कुटुंब मजबूत उरूंक गरजेचें तें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. बेटवणे वेळार गीत गावया. C1 पेज 28. C1. Moshe Baba Bonito Moshe तुमचे बलिदान सब विदा देव बापाक मानता तसले इंसान मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमे आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदाराक सगळे स्कोर मानून घेवन. प्रार्थना. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ही ती देणी आमी तुका भोगता ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुझे सगळे असो आमची काळजां उबारया. आम्ही ती सगळेच परताय बांधता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर पवित्र शासनाच्या देवा सर कड्यान सर कांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेता अनुसरून घेतलो. क्रुसाचें मरण सोंसून शासनाच्या मरणांत ती आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवता बरोबर आनी सरीच्या सर बरोबरा सगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा रोस पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची इसर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबळताचो कूट परगटुया. सोनिया जेजू आमी हो उडो खाता आनी एकाल्सींतलें पियेता. तितले पावली वैभवान येसर आमी तुजें मरण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपें तुमी चेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगाती बागेन धरून तान सरकाड तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता Teoz Jezu vorbi, Teoz Jezu सांगता, Teoz Jezu daj. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बाबा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संस्कृत जा.
आमचो दुसरो इगर्जेचो आमकां आनी आमी आमचेच केल्यार शिकता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणे सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशे रोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तुका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत होय देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत होय देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी वस्तो जेजू जो आमचो बरो गवळी आमची निगा करता सुचुरे करता होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता ताका आमी घेता ती सुवाती क्रिस प्रसादा वेल्यार गीत गावया D24 page 60 D24.
प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय प्रार्थने पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे स्वामी आसूं. चड पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घाल. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचेर बळी कर. शेवटाक गीत गावया. F9, page 89. F9. Lord,